5B and unstarred LAQ number 142 in today's list for the 6th August 2019 in the next assembly session. Postponed star question, Sri Prasad Singh Rani is not there. Postponed star question, LQ 4A, Ravi Naik, not there. Star question number 1, Madam Alina Fernandez, Saldana. Speaker, sir, may I be permitted to ask LQ 1A? Speaker, sir, DR. Speaker, sir, answer as per computer sheet. Speaker, sir, DRDA, District Rural Development Agency, has many ongoing developmental works in the north as well as south of Goa, including Kortaling constituency. Speaker, sir, whenever a department takes up a developmental project for execution, there is a definite procedure followed until the execution of the work. The work on the project, as we all know, begins with site inspection, planning, drawings, estimates, tendering, etc., and of course, monitoring of the ongoing work until completion in a time-bound manner is extremely essential. Speaker, sir, to do all this work in a planned manner, there is need of a definite technical manpower by way of engineers. Speaker, sir, may I ask the Honorable Minister for Rural Development, what is the technical manpower by way of engineers working at DRDA North at present? That is, how many executive engineers are there, how many assistant engineers are there, and how many junior engineers are there working at DRDA North? Speaker, sir, I understand the concern of the Honorable Member, Madam Alina Saldana. She has put up a lot of works, not only she, all the members of this August House has put up a lot of works in DRDA. Now this Rural Development Agency has become a department. And we are in process of filling all those posts. A roster has been, is getting ready. I know that there are no engineers. There are no junior engineers. There is no assistant engineer. There is one executive engineer. There is no jeep. You have not mentioned. I know all these things. But in the next 1 month, Speaker, sir, in the next 1 month, we will provide this department with all the required infrastructure, that is jeeps, that is engineers. We will bring engineers right now from PWD, because there are a lot of engineers from PWD. I will ask from our Honorable Minister, and I think he will definitely give us some engineers for time being, till we put up advertisement, and get our permanent engineers. Honorable Chief Minister has assured me that all the staff, what is required for DRDA North and DRDA South, we will see that in the next 3 months we will get all this staff on board. What is required actually, the engineers, and we will make sure that in the next 15-20 days, they will be on board to start work. The jeep what is required for South Goa also will come. Right now the department does not have, but I will bring it from some other department and place it over there in South Goa. Speaker, sir, I have no doubt that the Honorable Minister will fulfill his promise. Nevertheless, he has not given a direct reply to my question. Maybe he's not aware, so I would like to inform this August House that the technical staff available at North Goa, what is required is 1 executive engineer,
2 assistant engineers and 2 junior engineers. Speaker, sir, a full-fledged technical manpower is available at DRDA, North Goa. South is not there. Now, Speaker, sir, I will also inform this August House, all the members, because this is about the entire south of Goa, where many projects have been started. Speaker, sir, South Goa, DRDA South, is also entitled to an equal number of engineers in the same category. But unfortunately, Speaker, sir, presently DRDA South has only 1 executive engineer. It has no assistant engineers and no junior engineers. Speaker, sir, this is a pathetic situation. And I have to say that this is gross injustice to the people of South Goa. Speaker, sir, if the technical manpower can be provided to DRDA North, why not provide the essential technical manpower to the south of Goa? Further, Speaker, sir, as we all will agree, if we want to ensure quality work, if we want to ensure that every project is as per what we have designed and are expecting, and we want to give the best to the people, monitoring of the ongoing work is very, very essential. And for this, Speaker, sir, there is the need of a vehicle for the technical staff to move from project to project, because if this is not done, if monitoring is not done, the contractors tend to play truant. Whenever the MLA calls for a meeting, the contractor will be there. But after that, knowing that there are no monitoring work is done, even the contractor plays truant. And consequently, Speaker, sir, some of the works are lying half done for ages, for more than 2 years. And this is precisely, Speaker, sir, because the vehicles that have to be provided, the same situation is with respect to the vehicles. North Goa has all the vehicles required. And that is one for the project director, one for the office use, and one for the technical staff. Speaker, sir, the RDA South does not have the vehicle that is needed for the monitoring of the ongoing works. Speaker, sir, I am aware that the young and dynamic minister has just taken up this portfolio, and I have no doubt that his aim is to ensure that good work happens both in the north and as well as in the south. Can I once again have the assurance from the Honorable Minister by when the technical manpower by way of engineers will be provided to DRDA South, and when will the vehicle be made available so that monitoring can start of the ongoing works? Speaker, sir, the honorable member is very much concerned, and I know I have just taken over the department, madam. And I assure all the members of this August House that 2 junior engineers, 1 assistant engineer, we will immediately bring them from the PWD initially to start the works, and permanent posts will be created immediately, and we will advertise for them also. 2 vehicles will be given. We will get the vehicles from GTDC, which is the agency to give the department. We will ask on monthly rental, and 1 will be given to the engineers, 1 will be given to the other staff who will be going to check and everything. So whatever manpower shortage is there in DRDA, initially we will see that engineers are on board,
and the vehicles are on board so that the works do not hamper. Speaker, sir. Periodical site inspections will be carried out. I will come after the assembly to the south block, that is late Matani Saldana's the South Collectorate building where our office is there. And I will, before coming, I will inform all the members of this August House from South Goa, all the works which are ongoing works, which work orders have to be issued, where expenditure sanction is being given, all the work orders which are due to be given, all these works I will personally see with every member. If required, I'll come 2 days continuously. Some members won't be able to come on the first day, I'll come again on the second day. But we'll make sure that this department is revamped. Because, why I'm saying, because all these years, this department, I think after Honorable ex-minister, that is Churchill Alema, who had done a very good job in this department those years, I still remember him doing so much of work, getting central funds and all everything. Right now, this department actually is not working at all. It was neglected. I don't want to name anybody, but I take the responsibility, Speaker Sir, that we will revamp this department. We will make sure that this department works parallelly with, like PWD, how it works. The quality of work should be as good as PWD and JSIDC. I will see that quality work is given through this department. Thank Speaker, you. sir, just one question. Honorable Minister, may I know by when this work, by when will you provide the essential manpower, technical manpower and the vehicle? Whatever, Speaker, sir, not on the permanent see, basis, but make do The until the permanent staff comes. The engineers will be provided by the next 15 days. Give me 15 days, maybe before that. Vehicles also within 15 days. So all the paperwork, 8 to 10 days is required to be done. I will take the help of Honorable Chief Minister and see that all these things are in place. I will personally come over there in the office. I will come to at least 4-5 sites also to see the progress of some works. I will also come to your constituency to see the new works which you are proposing or the old works which are going on. Thank you, Speaker Sir. Speaker, sir, I have no doubt the Honorable Minister will fulfill all the promises. Thank you, Speaker, sir. Alex, one supplementary. Yeah, Speaker sir, it's worth mentioning, she explained very well, but Michael, our Honorable Minister, didn't give the answer till then. Speaker sir, but I want to ask one question. I want to ask him, we are both coming from the Zilla Panchayats. Zilla Panchayats used to demand that RDA be given to them. Will you consider, then you don't have to go through all these things, will you consider that proposal and send it to give them power, give them subjects under the powers enlisted in the Zilla Panchayat, Speaker sir? Minister, 1 minute. Let you answer at a time. Professor, साझा परिवहन खाया जाता है He has to move a proposal to you. He has to move a proposal. yes, Professor. या RDA वर्क पळ जाता स्पेशली ते विलेजी जाता हांव मिनिस्टराको विचारून सोदिता जे क्रोड्स ऑफ आमगे लॅक्स 50 लॅक्स पासून काम करता RDAचेर जे प्रोजेक्ट घेवन पूण एक सुपरवायझर आसना एक इंजिनियर आसना आतां लास्ट 5 वर्सां चोयता स्पीकर सर हांव मागोता आतां आमगे बरो मिनिस्टर जाला हुशार मायकल एक एटलिस्ट वेहिकल तांकां ही एग्जिक्युटीव इंजिनियरा एक गाडी आसना ही तांकां सायडीर विजीट करपाक सो ते आपल्यागे 2 व्हिलर घेवन वयता ही सारकी लॉजी खबर आमकां सो गव्हर्मेंट इतू पयशे मोटाय सो तांकां गाडी घेवपाक कितें जाता मुगे हांवें देवू पाटी असेंब्ली मोडोलें आनी सायट सुपरवायझर जाय आतां प्रोजेक्ट सगळे सब स्टँडर्ड वर्क इवन माय कॉन्स्टिट्युन्सी माय सिमेट्री वर्क यू प्लीज कम एंड सी मिनिस्टर आय रिक्वेस्ट यू कोण नदर कांय ना तेजेर इतू आम लाख मोटाय पयशे मोटाय गव्हर्मेंट आमगेले सो तेजे कांय ना सो आय रिक्वेस्ट मिनिस्टर मातशें चोय आनी तेजे मातशें विजीट करपाचें Churchill. जर ह्या हावजांत RDA पोर्टफोलियो कोणा दिलो की ना घेना आसले पयले RDA पोर्टफोलियो कोणा देव एस जाताले जेन्ना RDA पोर्टफोलियो एक टायमाचेर म्हज्या हातीन दिलो आनी तेन्ना जे 7,000 हिंगा BPL लोक आशिल्लो गोंयांत तो 35,000 पावयलें पूण ती तकलीपणां कितें करून काडल्या आनी कितलेपणां तेजें केलां गेलोलो आमचो संपलोलो चीफ मिनिस्टर पारीकार आनी एक्स चीफ मिनिस्टर पाशेकारांनी हावजान म्हाका प्रेज केल्लो
RDAचेर इतलें काम करपाक जाता, RDA इतले पयशे हाडपाक जाता, आनी RDAचेर जे चर्चिल आयल्यामुळे जेन्ना RDA मिनिस्टर आसलो, आख्खे गोंयांत तुमच्यान चोवपाक जाता कितली हॉल बांदली, कितली इस्कॉलां बांदली, कितलें तेजेर काम केलें. आनी आज ओडेस वर्सां हांव ह्या हावजां आहा सावथ गोवाक एकल्या गेले 15-20 प्रोजेक्ट आहा, एक जावं ना, एक जालें ना. जेन्ना हांव आसतना एक हांवें क्लब हावस काडलें कावेलोसी, 10 वर्सां जालीं तेजी लायट आजून जायना. आतां जो मुज भाशेन धांवपाचो लोकां मदें बरें काम करपी बरो सोदून काडला चीफ मिनिस्टर बाब मायकल. हांव मागतां जे बाय आलिनान हें क्वेश्चन हाडलां ऑनरेबल MLAन, हेजेर कानान आयकोन हे कानान भायर घालनाका. RDAचेर इतलें काम करपाक जाता, सेंट्रला इतलो पयसो तो हाडून एक गरीब समाजाक दाखय बाबा आपूण हें काम करता. आनी स्पिकर सर, हें कावेलोसीचें पंचायत घर वद आहा, एक हॉल जाल्लें आहा क्लब हावस, तेका लायट घालपाक 10 वर्सां जालीं. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां डिपार्टमेंट प्रॉब्लेम करता. आज जेन्ना RDA डिपार्टमेंट काम करपा जाय, कोण PWD कोना, हें कोना, तें कोना ना, एकल्या डिपार्टमेंटान आडपोवपा जाय सगल्यांक. एकलो MLA धांवपा ना खंय हिंगा थिंगा. जेन्ना एक डिपार्टमेंटाक काम आहा, एक PWD काम आहा, PWD समज जाल्यार दुसरो आनी कोण अलर्ट लागता तें PWD मिनिस्टरान करपा जाय. हे भाशेन हांव मागतां हें तुमी डिपार्टमेंट जेन्ना हाडले आसता आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां डिपार्टमेंट हे डिले कोताय, हें चलपाचें ना. डिपार्टमेंटाचो जेन्ना तुका काम दिलां तेका खुंचपा डिपार्टमेंट लागता तें तुवें करपा जाय. सो हांव मागता स्पिकर सर, दीस इज व्हेरी सिरियस. आनी म्हाका एक विश्वास आहा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर RDA जाला बाब मायकल हें काम करता म्हणून सरमता. आनी म्हाका हेजेर आन्सर द्या, केन्ना कंप्लीट करता. लास्ट सप्लिमेंटरी ढवळीकर, लास्ट सप्लिमेंटरी. मातशें RDAत इंजिनियर शॉर्ट आसा हें अत्यंत खरें आसा. 3 वर्सां जालीं कांय चलना. पूण तुवें आन्सर तुका जे डायरेक्टरान म्हजे क्वेश्चनां दिलां इंजिनियरांचेच तें रॉंग आसा. हांवें क्वेश्चन कितें विचारलें तुका की तुवें खंयचे हॉल बांदल्या त्याचें ऑडिट केलां काय म्हणून, टॅक्निकल ऑडिट. तुमी ना म्हटलां, तुमी केलां. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत एक ऑडिट केलां. तुमी PWD कडेन दिलां, तें PWDन केलां आनी तो मोडपाक आयला. आनी चुकून तो तुजो सप्लिमेंटरी आन्सरूय म्हाका धाडला. सप्लिमेंट जे आन्सर तुका येवपाक जाय तेंय म्हाका दिलां. ट्रान्सपरंट म्हणजे खंय तरी ऑफिसर चुकता तुमचे. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, हे जे ऑडिट केलां पळय तें मोडपाक आयल्या हॉल, आनी मोडपा खातीर तयार केला. पूण ते बांदतले कोण हो प्रश्न आसा, त्या खातीर तुवें आन्सर करचें. ओके. Speaker sir, practically all members of this August House from the Gramin Bagh, especially all the South Goa and North Goa, जे मेंबरांक क्वेश्चन्स आहा हांवें डिपार्टमेंट आतांच घेतला हो, आनी नीक तो डिपार्टमेंटूय जाल्लो आहा, एजन्सी आहली डिपार्टमेंट जाला. बजट एलोकेशन जे आमकां मेळपाक जाय ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला सप्लिमेंटरी बजटाक वाडोवन दिता म्हणून. जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आहा जे ऑनरेबल क्लियफस बाबान सांगला आतां ऑनरेबल मेंबरान की आमी केन्ना येतले इन्स्पेक्शनाक. हांवें सांगला तुका इमिडिएटली असेंब्ली सेशन जालें काय एक डेट फिक्स करुया सावथ गोवा. आय विल कम. जो मॅन पॉवर शॉर्टेज आहा सुपरवायझरी स्टाफ ते आमी तुमकां दितले इमिडिएटली. वी विल सी फ्रॉम वेर टू गेट देम. बट परमनंट वेकन्सीज ऑल्सो वील बी फिल्ड परमनंट. पण शॉर्ट टर्माक जे फर्स्ट 6 months जे आमकां जाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD तेजे कडसून रिक्वेस्ट करून हांव 2 ज्युनियर इंजिनियर अंडर डेप्युटेशन हाडटा, एक एसिस्टंट इंजिनियर हाडटा. तांकां जाय जाल्यार 2 हाडया. बट सी दॅट क्वॉलिटी वर्क इज गिवन. आदी क्वॉलिटी काम आहलें गोवा डिपार्टमेंटाचेर. म्हाका दिसता प्रत्येक मिनिस्टर जो आहलो आफ्टर चर्चिल आलेमांव ते डिपार्टमेंटाक अशेंच सोडून दिले. म्हणजे दे डीड नॉट टेक इंट्रस्ट इन द डिपार्टमेंट. जे भाशेन सगळे हिंगासरले मिनिस्टर इंट्रस्ट दिता एक इन ऑल देयर डिपार्टमेंट्स तसो इंट्रस्ट दिवंक ना. ते खातीर हो डिपार्टमेंट ह्या स्टेजीचेर पावलो स्पिकर सर. एंड आय फुल्ली एग्री
that this department has to be totally revived back again. And I assure all the members of this August House that I will revive it. I will take all the members along when I am reviving. I will show them the works what we can do, the funds how we can bring from center. I will take the help from Honorable Chief Minister, from Bab Churchill Alemao, तेजे सगळे थिंगासोर ओक आहा दिल्ली तेकाय घेवन वयता आमचो अलायन्स पार्टनर तो आतां थिंगासोर हावजान तेकाय घेवन वयता तूं आमकां हेल्प कर तुवें आदी कशें काम केल्लें आहा ह्या डिपार्टमेंटान आय विल टेक युअर हेल्प ऑल्सो एंड सी दॅट ऑल द वर्क्स वीच आर पेंडींग सगळेच जाण आमदार म्हाका फोन मारता मेसेज घालता की उमकी कामां पेंडींग आहा म्हणून स्पीकर सर हांव जाणा दॅट ऑल द वर्क्स वीच बाब क्लियफासान म्हटलां बाब सुदीन धावलीकरान म्हटलां आय विल सी दॅट ऑल दीज वर्क्स आर taken up. I will go personally there to see all these things. Every constituency I will go. I will phone the MLA, I will go every constituency, let them bring their sarpanchas, members, what works they have proposed, what works are in pipeline, what work orders to be given. I am आता कितलेशेच expenditure sanction signed मारलेले आहा. Honorable Chief Minister कडे बसतलो हांव to see that fund allocation is done and immediately I will see that the work also starts in your particular constituencies. Enough. स्पीकर स्पीकर आन्सर न्हू स्पीकर सर हांव म्हणटा जो नॉर्थ गोवा थोडेशें काम जालां नॉर्थ गोवा थोडें काम केलां स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदतां जो पळय डिपार्टमेंट आहा जे पळय ऑफिसां मारगांव शारांत तांकां सगळ्यांक काड इमिडिएटली सुसेगाद बसल्या कित्याक काड दुसरे कडेन घाल कित्याक ते लोकांक आमचे कोणें तरी एक धाडो मनशाक काम म्हणल्यार इग्नोर कोता दे इग्नोर दुसरे हाड थिंगा बरे हाड मनीस बरे हाडून घाल कित्याक हें तरी तुमी तरी बल्दी कोणा हें जावपाना तेमी डिपार्टमेंट निंदायलें आनी जे पळय मनीस शॉर्ट आहा ते शॉर्ट घे चीफ मिनिस्टर आनी म्हाका कावेलोसीचें एक लायटी काम इदेशें काम दे तेका लागून तें हें उरलें आहा बंद दवरलें आहा 10 वर्सां जालीं तें बेगीन कर लास्ट सप्लिमेंटरी रिप्लाय बरो दिला पूण तेका पयशे नाय वेर इज द बजेट प्रोविजन देर इज नो बजेट प्रोविजन वेर आर युअर स्टाफ यू गॉट वन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नो स्टाफ डावन वेर आर द व्हेकल्स वेर इज द ऑर्गनायझेशन वेर इज द हायरकी ऑफ ऑफिसर्स देर इज नो असिस्टंट इंजिनियर देर आर नो ज्युनियर इंजिनियर्स देर आर नो व्हेकल्स देर इज नो प्रॉपर ऑफिस. And important, there is no money. Your department is bankrupt. It is dead. Now you will have to take it to the hospital to get it revived. Honorable Chief Minister will have to help. He is talking of quality works. ठीक आहे सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ताणे एकदा सांगले आपले डिपार्टमेंट नवीन जाला आपण सगळे रिवाइव करून घेता परतूय तेच भाषण 30 मिनिट्स तो सगळे सांगल्या उपरांत परत आणि ते भाषण करण्यात अर्थ ना म्हाका एक तर कोंकणी टू इंग्लिश ट्रान्सलेटर हाड कळटलें तेणी सगळे सगळ्यांक I have agreed. तुमच्या इंजिनियरांक I had invited honorable minister to my constituency. I'm coming. सर तांकां मुद्दम आमंत्रण दिल्लें नावेली मतदारसंघात यो म्हणून नांव घातलें फातराचेर सो येतले आनी पळयतले म्हणून I will reply in 1 minute. मुद्दम आमंत्रण दिल्लें Honorable Shri Luizin Falero, ex-chief ministeraन म्हाका आपयल्लो असेंब्ली चालू आसली म्हणून हांव पावोंक ना म्हाजो क्वेश्चन आसलो त्या दिसा he knows about it but I will make sure that I will come there and all your remaining work we will do. I know that department requires not only financial assistance, all the manpower, everything. I will see that I will get. That is why Chief Minister has given me this department. He wants this department to be revived. He knows that this department is lagging behind. Sagle staff, everything. Okay. I will assure you that I will personally take interest in this department to revive it. Thank you. Sergeant 2A, Carlos. We will start now. We will start. Okay, Minister, reply is given. Sir, I have assured the House I will do it. Your promise, 2A. Sir, what is going on? 30 minutes for Member, one question, please. Speaker, sir. CM. 2A. 2A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट Speaker, sir, Maka CMI, sir, item number D and E on 2 points.
Item number D speakers, PCC मागतं त्यांना how many days has to be taken to give the PCC? कालच विचार बरं I have asked speakers. हां सेम आन्सर How many days? स्पीकर सर ताणें म्हटलं की पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट ती मागल्या उपरांत कितले दीस लागता काय म्हणणें तेजें आसा स्पीकर सर ताका हांव सांगपाक सोदतां म्हणजे पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागल्या उपरांत एक तर पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द पासपोर्ट पर्पजचो मागता Anything for job also. पुलीस ते दोन प्रकार आसा स्पीकर सर एक जी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द पासपोर्ट पर्पज जी मागता ती पासपोर्ट ऑफिसांतल्यान आमच्या SP ऑफिसांतल्यान कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक वता आनी आतां पुलीस स्टेशनाक गेल्या उपरांत ते इन्क्वायरी जी आसा ती ताका सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर ते वायरलेस मॅसेजीचेर इन्क्वायरी करता फॉर द पासपोर्ट पर्पज मागता ताका कदाचित 8 दीस पासून 15 दीस पर्यंत लागता आनी 15 दिसांनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ही पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट ताका दिली वता स्पीकर सर दुसरी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता ती जॉबा खातीर मागता आतां जॉबा खातीर जेन्ना पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता तेन्ना तो कन्सर्नली डायरेक्टली ही एप्लायींग टू द कन्सर्न पुलीस स्टेशन तो वता आतां सपोज म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा बिचोले आयल गो एंड आल आस्क फॉर द बिचोले PI हांव डायरेक्टली थंयसर मागता ताज्या उपरांत PI जो आसा हो कन्सर्न वायरलेस मॅसेजीचेर गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान ताजो रिपोर्ट घेता आनी जी सिंपल मागता ती इट इज विदीन द 2 to 3 days ऑल्सो म्हणजे पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द जॉब पर्पज म्हणजे स्पेसिफीक बाय मेन्शनिंग फॉर द जॉब पर्पज ती पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट 2 ते 3 दिसांनी ती दिली वता बट जी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट पासपोर्टा खातीर मागता त्या पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट 8 दीस पासून 15 दीस पर्यंत लागू शकता स्पीकर सर जस्ट ऑनरेबल MLA हाज्या इन्फॉर्मेशना खातीर फाटल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात 54,624 पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट ज्यो आसा आमी इश्यू केल्या फक्त 13 पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाका प्रॉब्लेम आसा हाका प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसूं शकता स्पीकर सर ताज्या खातीर त्यो इश्यू करपाक थोडोसो डिले जाला थोड्या जाणांक दिल्या थोड्या जाणांच्यो दिवपाच्यो उरल्या Speaker sir, at the CM Sala job alagon, I want to ask for job and they give PC, they put any condition if there's a case. Pardon, speak. In case any case they put any Because sir, पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिता आसतना ज्याचेर जी केस आसा इन केस एक्विटेड जरी जालो आसत जाल्यार स्पीकर सर ताजेर ती मेन्शन करपाची गरज आसा म्हाजेर जर आतां म्हाजेर पॉलिटिकली 3 केसी आशिल्ल्यो फाटलेच फावटी क्लियर जाल्ल्यो आसा ओके म्हटल्यार त्यो पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट आसतना म्हणजे म्हाजो 12च्या इलेक्शनाक फॉर्म भरता आसतनाय 2 केसी मेन्शन जाल्ल्यो प्रत्येकाचेर केसी आसा तुजेर सपोज केसी आसत जाल्यार पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट आसल्यो जाल्यार त्यो मेन्शन जातल्यो त्यो स्पेसिफिकली मेन्शन जाता स्पीकर सर प्रत्येकाचेर जाता बिकॉज म्हाका CM सांगपा एकूच सांगपा जाय की केस एक्विट जाल्यार ओके फायन बट इफ द केस गोइंग ऑन इट इज मेन्शन ऑर नॉट बिकॉज when they apply for jobs they mention it मागीर ते म्हणचे जॉब मेळना स्पीकर सर आय नो ए केस ते मागीर जॉब मेळना ताका बिकॉज दे मेन्शन इट शूड बी ओनली आफ्टर द कन्विक्शन दॅट दे हॅव टू मेन्शन इट स्पीकर सर ताजें म्हणणें आसा की आमी मेन्शन करची न्ही पण दॅट इज तशें जावं शकना यू कॅन मेन्शन दॅट केस इज ऑन केस इज ऑन यस वी आर मेन्शनिंग द No, सेम no, थिंग no, 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 Speaker. स्पीकर सर विच इज द केस इज क्लियर जाले आसत जाल्यार आमी बरयता त्याच आमी क्लियर कट ताका जाय जाल्यार हांव एखादी सर्टिफिकेट सुद्दां म्हणजे हांव ऑन द टेबल ऑफ द हांव दवरूं शकता द स्पेसिफीक केसीचो स्टेटस कितें म्हणजे त्या केसीचो स्टेटस कितें म्हणजे आयदर इट इज एक्विटेड अदरवायज बाकीचे क्लियर जाली आसत जाल्यार क्लियर जाली बरयता इट इज अ पेंडींग इन अ कोर्ट जाल्यार पेंडींग इन अ कोर्ट त्या केसीचो त्या वेळाचो स्टेटस कितें आसा that status we are maintaining mentioning in that report. Next speaker sir, last term I remember the ex-chief minister, I had gone to him that case. Then he personally called the police and one person got a job. It was kept pending because of the same reason. And next speaker sir, I want to ask how many days they'll get a PCC? CM didn't mention how many days. नाल्यार कितें जाता फोन मारून पडटा थंय पुलीस स्टेशनार स्पीकर सर हांवें सांगलें जर तेजेर केसीस नासत कांयच ओके खंयच्याच पुलीस स्टेशनार आनी जॉबा खातीर जर केला आसत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 दीस तिसरे दिसा मेळटा म्हाजें म्हणणें एप्लाय केल्ल्या तिसरे दिसा जी आसा ती मेळटा ताजेर जर केसीस आसत ओके जाल्यार त्या केसीसचो डिटेल घेवपा खातीर ताका डिले जावं शकता म्हटल्यार जी केस ज्या पद्दतीची आसा ती केस थंयसर ताका मेन्शन करची पडटा ओके स्पीकर थँक्यू स्पीकर Calculation number 3, Praveen Dade. Question 3A.
उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरलो. Honorable Speaker, as 4-laning to 6-laning of roads is necessary. There is no question about it. National highway एकूच जाय. त्याचप्रमाणे ताज्या आजूबाजूची जी घरां आसात किंवा कितें स्ट्रक्चर्स आसा रिलिजियस किंवा अदरवायज ते सांबाळले वचपा जाय अशें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता. ताजेर जरा लक्ष दिवचें. आमचे कडेन बरेचशे लोक आयले जाणे सांगले की बाबा तांची घरां लांब आसून सुद्दां म्हणजे जे रोड सोंपता थंय सुद्दां आसून सुद्दां तांच्या घराचेर वा घर मोडपाक तांकां नोटीस आयला म्हणून ताजेर जरा मुद्दाम लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, NH-17 पत्रादेवी टू बांबोळे NH-17 NH-66 जो सर्वीस रोड आसा स्पीकर सर आनी सर्वीस रोडाचे चडशे जमनीचो जो विशय आसा तो 40% उरलेलो आसा आनी आमी एक टेम्पल आसा माऊली टेम्पल हे टेम्पल आमी तितूंतल्यान भायर काडलेलें आसा आनी मातशी दुसरी सायड एक 2 घरां वयतलीं पूण ते गांवचे लोक एग्री जाल्ले आसा. टोटल पत्रादेवी टू करसवाडा ही जो जमनीचो विशय आसा करसवाडा टू बांबोळी हो सर्वीस रोड आसा आमी बेगींतल्या बेगीन करतले आनी लोकांच्या घराक त्रास जावपा ना. जी कोणाची घरां डॅमोलिश केल्ली वयतली तांकां दुसरे कडेन आमी रिहेबिलिट करपाचो प्रयत्न करतले. रोहन खंवटे, लास्ट सप्लिमेंटरी. Speaker sir, annexure and serial number 2, NH-17 जो फ्रॉम करसवाडा पोरवरी टू पणजी बांबोली सेक्शन आसा ताजो डेट ऑफ कंप्लिशन दिला 8/12/2019 आनी दाखयला की डिटेल्स ऑफ फायनल स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस. म्हाका मिनिस्टर विचारपाक जाय तुजें एक्विजिशन जालें नाल्यार वॉट इज द स्टेटस ऑफ एक्विजिशन आनी जे विशय आमी एज पोरवरकार काडिल्ले ताजो स्टेटस तुमी आतां पर्यंत खंय पर्यंत व्हेला हें मातशें सांगचें. स्पीकर सर, करसवाडा टू बांबोळी पर्वरीचो जो स्ट्रेंथ आसा तो हायकोर्टाक गेल्ले आसा आनी आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेल्या आनी हो विशय जो आसा त्या लोकांच्या म्हणणेनुसार त्या ब्रिजाची जो ओवरब्रीज येतलो तेजी हायट कमी आसा आनी हायट वाडोवपा जाय. त्या खातीर आमी सेंटर मिनिस्ट्री कडेन उलोवन हो विशय हायट वाडीत जाल्यार आनी आमकां एक्स्ट्रा कॉस्ट पडटलो, प्लॅन रिवायज करचो पडटलो. त्या खातीर पयशाचोय प्रश्न आसा. ते दोनूय पळोवन आमी सेंटर मिनिस्ट्री कडेन वचून उलोवन नॅशनल हायवे कडेन हो विशय सोडपाचो प्रयत्न करता. ना म्हजो स्पीकर सर स्पेसिफीक प्रश्न आसा. आमचे 3 विशय आशिल्ले. एक FAR दोन्ही सायडीचो वाडोवपाचो तो CMान एग्री जाल्लो. एक तुजो विथ ऑफ द ब्रिज वॉज सपोज टू बी रिड्यूस कित्याक तुजो अटल सेतू इट सेल्फ इज ऑफ 4 लेन स्पीकर सर हो 6 लेन दाखयल्लो. सो आमच्या लोकांची मागणी आशिल्ली होय 4 लेन करचो म्हणून. आनी तिसरो आशिल्लो हायट जे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणलें हे करता आसतना स्पीकर सर हे ताणें सेंटरा कडेन घेतलाच. एक्विजिशनाचो प्रोसेस कितें आसा काय म्हणून गिरीम बाजारा कडेन जो थंयच्यान जाल्लो ताजो प्रोसेसचो स्टेटस फक्त कळपाक जाय कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ द लँड्स वीच आर बींग एक्वायर्ड ताजो प्रोसिजर खंय पर्यंत पावला. स्पीकर सर, जो गिरी लँड एक्वायर जो आसा तो प्रोसिजर आसा तो चालू आसा. आमचो ऑफिसर जो आशिल्लो सेटलमेंट लँड ऑफिसर तो सद्या एक्सटेंशनाचे आशिल्लो. आतां दुसरे सेटलमेंट ऑफिसर CMान आमकां दिल्लो आसा. हांव बेगींतल्या बेगीन जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तुजो विशय जो सोडपाचो प्रयत्न करता. थँक्यू स्पीकर सर. ऑनरेबल स्पीकर, म्हजो प्रश्न आसा की बाबा तुमी जेन्ना हो प्लॅन केलो तेन्ना थंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले काय कितें की तांकां विचारले बाबा तुमचें आतां घर आतां मोडटा तांकां ऑर्डरी फक्त दिल्ल्यो गेल्ले आसात तांकां अजुनूय तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले नासतना तांचे त्या रस्त्या भितर तांचें घर त्या 4 लेनींग के 6 लेनींग भितर येनासतना सुद्दां तांचे घराचे नोटीस आयिल्ली आसा ताजेर उत्तर दिवचें म्हाका म्हणटा. सर, ज्यांची घरां कोणा नोटीसी आयल्या त्यांचा आमी विचार करता आनी ज्यो नोटीसी आयल्या आमी पयलींच एक निर्णय घेतलेलो आसा जे एक 14च्या उतारार जेंची नांव लागल्या जावं ओनर
टॅलंट जावं अदर रायट तांकां सगळ्यांक समान रायट मेळटलो आनी त्या प्रमाणे जांकां नोटीसी आयल्या तेंचेर आमी विचार करून हो विशय सोडपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर. Next question, Sri Digambar Kamath. Speaker sir, start LEQ number 4A. सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पाटलाक दवरलो. Speaker sir, म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा पळय तातूंत म्हटलं 100% वर्क कंप्लिटेड. हांवें गेल्ले खेपे डिमांड्साचेर उलयता आसतना एक नजर हाडून दिल्लें आनी ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की एक म्हयने भितर तो एक मॅन्युअल ब्लॉक जाला ताका लागून केपें रोडाचेर कनेक्शन्स दिवपाक मेळना, हावस कनेक्शन्स दिवपाक मेळना. तो मॅन्युअल एका म्हयने भितर कंप्लीट करता अशें म्हटलां. हांव स्पेसिफीक मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ताणें लक्ष घालचें. चीफ मिनिस्टरान त्या दिसा एश्युरन्स दिला की एका म्हयने भितर कंप्लीट करता म्हणून. आतां त्या शिवाय ती हावस कनेक्शनां दिवपाक मेळना. म्हाका जाण जावपाक जाय आज पर्यंत तुमी हावस कनेक्शनां दिवपाक कितलीं टेंडरां काडल्या, टोटल हावस कनेक्शनां कितलीं दिवपा खातीर आनी आतां पर्यंत कितलीं हावस कनेक्शनां दिल्या. स्पीकर सर, पयले सुवातेर जो मॅन्युअल आसा तो बेगींतल्या बेगीन आमी करतले जे लक्ष दितले. टोटल टेंडर जे काडल्या जवळ जवळ 16,000 हावस कनेक्शनां आसुल्लीं आनी आमी कनेक्शनां 4,000 कनेक्शनां दिल्लीं आसा. उरलेली बॅलन्स 12,000 हावस कनेक्शनां जी आसा ती आमी फुडल्या 1 वर्स भितर कंप्लीट करता. ना म्हजो तो प्रश्न म्हजें म्हणणें आसा तुमी टेंडरां जी काडल्या म्हज्या कोतान इन्फॉर्मेशन सारकें ना कित्याक म्हजे कडेन फाटलें इन्फॉर्मेशन आहा. 1,068 कितले तरी तुमी कनेक्शनाची टेंडरां काडल्या तातूंतली 556 म्हाका फाटलो रिप्लाय दिलो पळय आहा. मातशें म्हाका दिसता मिनिस्टरान व्हेरीफाय करचें आन्सर सारकें ना. ती कनेक्शनां खूब कडेन कितें जालां स्पीकर सर, कनेक्शनां एका पार्टाची काडल्या तुमी 2-3 पार्टाची काडल्या. 2-3 पार्टाची कनेक्शनां काडूं ना. तुमचे कडेन कनेक्शनां सरप्लस आसात दिवपाचीं वचून त्या पार्टान. आतां पळय केपें रोडाचेर कनेक्शन दिवपाक मेळना. ती कनेक्शनां तुमी डायवर्ट करून दुसरे पार्टाक दिता काय म्हणून तुमकां वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळटलें नाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर बेकार बसून आसता काम ना म्हणून. म्हज्या कोतान तुमी एक रिव्यू करून जी कनेक्शनां ज्या भागांत समज कमी पडटात आनी दुसरे कडेन कॉन्ट्रॅक्टराक कनेक्शनां आसा ती कनेक्शनां डायवर्ट करून त्या भागांत दिवपाक लावपा जाय. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मारगांव. तें तुमी करतात काय म्हणून हें म्हाका एक स्पेसिफीक एश्युरन्स दी सारकें. स्पीकर सर, जशें ऑनरेबल मेंबर दिगंबर बाब कामतीन म्हटलें तशें जी हावस कनेक्शनां आसा ती रिलीज करपा जाय आमकां आनी फुडल्या 1 वर्स भितर हें नेटवर्क जें आसा हें सेवरेज हें कंप्लीट करपा जाय. जवळ जवळ 36 किलोमिटर 700 मिटर्स ही सिवरेज लेन जी नेटवर्क जाल्लें आसा आनी कनेक्शनाची तुगेलें हांव फुडल्या 1 वर्स भितर हो कंप्लीट करता. तूं म्हणटा तशें टेंडर काडलें 1,300 पूण एक्चुअली 16,000 हावस कनेक्शन आसा. ती प्रपोज हय प्रपोज 4,000 ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी उरलेली जी आसा ती आमी 1 वर्स भितर हो विशय क्लियर करता. स्पीकर सर हांव सांगता तें मिनिस्टराक समजलां. म्हजें म्हणणें कितें एका पार्टाक तुमी एक 4 पार्टांक टेंडरां काडल्या. टोटल टेंडरां काडल्या तातूंतल्यान आमी समज 1000 कनेक्शनां आमकां दिवपाक मेळटा. सद्या 400 दिल्या, 600 पेंडींग आसा कनेक्शनां. त्या एरियेंत जर रिस्पॉन्स नासत म्हजें म्हणणें कितें ती कनेक्शनां ज्या भागांत तुमी वचून टेंडर काडपाचें आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक त्या भागांत दिवपा लाय. नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर तुजे बेकार बसता न्ही, तांकां ह्या भागांक मेळना ती डायवर्ट करून त्या भागांक घाल. म्हाका दिसता इट इज पॉसिबल. तुमी ऑर्डर दिली जाल्यार तें जावपाक शकता. हो एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न जी कनेक्शनां कॉन्ट्रॅक्टर दिता स्पीकर सर, आतां हांव मडगांवचें एग्जाम्पल दिता. आमी एक केपेंचो रोड ह्या हावसांत बोवाळ जाल्लो, केपेंचो रोड हॉटमिक्स जायना केपेंचो रोड पूर्णपणे हॉटमिक्स केलो. सिवरेज पायपलायनाची कामां बरीच पयलीं कंप्लीट जाली. जाता कितें हावस कनेक्शन दिवपी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते स्पीकर सर बेश्टेच हावस कनेक्शन दितकीर माती घालतात, रबल घालतात आनी ताजेर डांबर घालतात. 2 वर्सांनी सुद्दां सिंक जाता. आतां तूं केपें रोडा वयल्यान आयलेल्या मुद्दम पळय सगळो रस्तो बरो आसा. ज्या जाग्यार हावस कनेक्शनां दिल्या थंय भितर पडना, भितर गेला. ताका एक सजेशन म्हाका दिसता तुमी तें डांबर घालपा टायमार तें वॉटरिंग करप आनी ताजेर PCC घाला. एटलिस्ट तुमकां सेव जातलो. तूं यू पूट PCC. स्पीकर कितें जाता स्पीकर हें जाता पळय हावस कनेक्शनां. आतां केपेंचो रोड तूं केपेंच्या रोडाचेर मुद्दम एक दीस केन्नाय वच आनी पळय ज्या जाग्यार हावस कनेक्शन दिलां चेंबरा कडल्यान ताच्या घरा कडेन तो तितलोच कुडको भितर वता मदीं सारको.
बाकीचो सगळो रस्तो बरो आसा कारण ते बरें डीप वता कनेक्शन दिता आसतना सोलिंग करतात उदक मारना एक 4 दीस उदक कोण कोण पळयना तें काम पयलीं एक वेळीप म्हणून आशिल्लो इंजिनियर तुजे सिवरेज कॉर्पोरेशनाक तो मरून काम करतलो त्या वेळाचेर ताका लागून आमकां तेन्ना त्या वेळार केन्ना प्रॉब्लेम जालो ना आतां कितें जालां हावस कनेक्शन दिता वयर सोलिंग करता डामर घालता नाजाल्यार कॉन्क्रीट घालपा PCC घालपा लाय PCC घालता जाल्यार एटलीस्ट इट वील बी बेटर कॉम्पॅक्ट करून PCC घालप हो एक सजेशन आनी हाजेर म्हाका एश्योरन्स दिवचें आनी तिसरी गजाल आमी जॉयंट मिटींग घेतिली एकदां थंय तो चीफ इंजिनियर सगळे आयले थोडे पार्ट आसात मडगांवांत ज्या भागांत तांणी एस्टिमेट करूं ना ते एस्टिमेट करपाचें अशें डिसिजन 3 म्हयने पयलीं घेतिल्लें म्हणजे ते मेन पळय टेंडर आसा तातूंत भितर ते इस्केप जाले खुबशे बारीक बारीक एरियांनी म्हज्या कोतान सिवरेजाचें एक सुद्दां कनेक्शन दिना आसतना उरत सिवरेज सिस्टम फेल इतले पयशे खर्च करून आमी सिवरेज घाल्या आनी एकले मनशान जर तें कनेक्शन घेतलें ना ते जर घाण ड्रेनां सोडली द होल पर्पज इज डिफिटेड म्हणून ते लेफ्ट आउट एरियाज एक एस्टिमेट करता म्हणून सांगलें अजून तांचो एस्टिमेट जावना म्हजी रिक्वेस्ट आसा म्हाका कॅटेगरिकल एश्योरन्स की 31 ऑगस्ट आतां पावसा दीस व्हडलेशें काम नासता 31 ऑगस्ट पर्यंत ते एस्टिमेट करून सबमीट कर म्हणून सांगचें अशें म्हाका स्पेसिफीक एश्योरन्स स्पिकर सर जे आमी गव्हर्मेंटान सिवरेज हावस कनेक्शनाचे जी टेंडर काडल्या आनी थंय लोकांक कनेक्शन दिवपाक पावले ना जाल्यार आमी दुसरे कडेन तो अरेंजमेंट करतले रस्त्याचो जो विशय आसा रोड जो सिवरेजी खातीर सिवरेज सेवर लायनी खातीर जो रस्तो ब्रेक केल्लो आसा तेका तूं म्हणटा तशें PCC घालून आमी ऑटमिक्साची फायल बेगीन रेडी करता आनी बेगींतल्या बेगीन थंय टोटली ऑटमिक्स मडगांव घालून कंप्लीट करता विशय जो तिसरो आसा खंय खंय सेवर लायन ओडपाची उरल्या थंय ते आमी बेगींतल्या बेगीन एस्टिमेट करून तांकां हे 3 म्हयने पयलीं तुजो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बी सगळे येवन आमी सिवरेज प्लांट आसा पळय ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन थंय मिटींग घेतिली तुजो MD आयलो थंय तातूंत भितर ठरिलें की ज्यो एरिया चुकल्यात ज्यो एरिया मिस जाल्यात तांचो एक लेफ्ट आउट एरियाचो एस्टिमेट करचो म्हणून पूण तो तुमचें मूव जायना कोण म्हणटा येयना कोण म्हणटा येयना तुवें तें डायरेक्शन दिलें बाबा 31 ऑगस्ट पर्यंत आपल्याक एस्टिमेट आपल्या ऑफिसांत पावय इतले जर म्हाका सांगलें जाल्यार आय कॅन ऑल्सो फॉलो इट अप तितलें म्हाका एश्योरन्स दिवचें तुवें नाजाल्यार तें उरतलें तशें पावसाक काम नासता तुज्या इंजिनियराक व्हडलेशें काम नासता पावसाक तें करपाक कांय डिफिकल्ट ना स्पिकर सर वर्क डिविजन 21 हे पळयता हांव रोखडेंच डायरेक्शन दिता फाटले कितें 3 म्हयने पयलीं जालां ते तुगेलें एस्टिमेट करून हे 31 ऑगस्ट पर्यंत सबमीट करपाक लाय आय एम ओनली ऑन दॅट लायन दॅट हॅज टू बी टायम बाउंड स्पीकर सर गव्हर्मेंट हॅड मेड अ कंपल्सरी सिवरेज कनेक्शन घेवप हे गव्हर्मेंटान कंपल्सरी केलां आनी ताजे ऑलरेडी तो डायरेक्टली तें काम जें आसा पळय न्ही ऑन बोर्ड त्या प्रोजेक्टा खातीर तो तें करूं शकता म्हाका दिसता ताका लागून हांव PCC कडेन आत्तां PCC कडेन उलयतालो की तेंच्यांनी तें करता हांव आज सकाळीं हांव पळयता कितें जालां CO लायन खूब कडेन घातल्या बट तेजे हावस कनेक्शनांत लोक घेयना ती जालें आज हांव मळ्यान गेल्लो सकाळीं उदक भरला थंय बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आहे की थंयसल्यान CO लायन गेल्या बट कनेक्शन अजून लोकांनी घेवंक ना म्हणजे आमी कंपल्सरी करीत घ्या सांगात आसा लोकांक कंपल्सरी करपूय अत्यंत गरजेचें आसा कंपल्सरी आसा तें कंपल्सरी आसा बट लोक घेयनासले लोक आतां लोकांक इम्प्लिमेंट करूंक लावचें पडटलें I had made a suggestion in this house. ना जाल्यार म्हणटा तशें Chief Minister, I had made a suggestion in this house. आता you are giving subsidy. Government is giving subsidy of 3,000 rupees for a flat owner, 5,000 rupees for a bungalow. Commercial establishment, they have to take their own connection by spending their own money. I am not on commercial, you force them to take connection. हावस घराचे कनेक्शनां कशें आसा कोणाचो पयलींचो सेप्टीक टँक आहा तो म्हणटा 5,000 कित्याक अशें जाता म्हणून म्हजें सजेशन कितें आशिल्लें लेट द गव्हर्मेंट PWD डिपार्टमेंट कनेक्ट ईच अँड एवरी हावस टू द सिवर सिस्टम इन एनी वेज यू आर सबसिडायझींग दॅम 3,000 रुपीज 5,000 एक बिल्डींग आसा एक बिल्डिंगेक 10 फ्लॅट आसा यू आर कलेक्टिंग 30,000 फ्रॉम दॅम इन एनी केस दे आर पेईंग यू 30,000 रुपीज यू गिव कनेक्ट इट yourself and collect the money in the form of this water supply bill installment and तातूंतल्यान recover कर your revenue will be 100% guaranteed to the government plus sewerage system will be put to use हाजेर सिरियसली तुम्ही विचार करचो स्पीकर सर ते करपाक लायता सेप्टीक टँक असली न्हू तरी सुद्धा करपाक लावपाक जाय जाला कितें आतां ही पळय सेप्टीक टँक असली तितूर सगळें उदक गेलां आनी परत आसा तशें तें सगळें वयर आयलां इट इज कंपल्सरी तो आनी म्हणजे आतां सेप्टीक टँक आसून काय फायदो ना मळ्यान सगळें उदक गेलां आनी उदक आतां 20-22 घरांनी हांवें जस्ट रावंड मारून आयलो तांचो प्रॉब्लेम तो आसा सेप्टीक टँकान उदक वचून सगळें अयशी वयर आयिल्ली आसा तो प्रॉब्लेम जाला थोड्यांनी आपली व्हरून सेप्टीक टँक बांदचे ऐवजी गटारान सोडलेलें आसा
ती गटारां चॉकअप जाला, परत लोकांचो प्रॉब्लेम ती गटारां काडिना म्हणून. आतां काडटली जाल्यार म्युन्सिपालिटी काडटली तरी कशी, त्या खातीर ते एक तर ते कंपल्सरी करप, नाजाल्यार तेजेर एक्ट जावप म्हणटा तशें. Ask PWD to connect everything. आनी हांवें त्या खातीर सांगलां की कंपल्सरी तेंच्यांनी करपाचें ऑलरेडी आमचें पॉलिसी डिसिजन जालां. ह्यान फुडें आमी हावस कनेक्शन फॉर द CO लायन ज्या ज्या जाग्यार घातल्या थंयसर आनी कोणाचें कांयच आयकचें ना, डायरेक्टली करतले. नाजाल्यार म्हणटा तशें अंडर हेल्थ एक्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाल्यार डिसकनेक्शनाक You दितले. collect the sewerage fees through water supply bill. It is 25%. पटेव तो कितें तो करपाक ताजेरच यायला collect करपाक लाय पयशे. डिडक्शन कितें करपाचें तें ठरोवपाक लायता. That you. बट हेन्स फोर्थ इट इज कंपल्सरी. आणि हे एस्टिमेट मातशें 31 तारीख पर्यंत तुज्या ऑफिसाक सबमिट करपाक लाय स्पीकर सर. म्हाका सांग मातशें 31 तारखेर तांकां डायरेक्शन दी. Yes, session. 31st August you see that estimate is submitted to your office. इतलें कर. Alex, Speaker, sir, I may permit you to ask question 5E. Sir, answer as per computer sheet. Speaker, sir, I had asked a specific question. One question I had asked, whether any have been any of the rivers have been found unsuitable for under the central government in the inclusion of national waterways. The answer is no, Speaker, sir. Can the minister tell me whether any river has been found suitable? I'm asking again. Unsuitable. Okay. Speaker, sir, I had Speaker, asked, sir. any river found unsuitable in this national waterways, national together waterways? You said no. No, sir. That means all rivers are suitable. Yes. Okay. Speaker, sir, you want me to answer it? Answer. 6 inland waterways of Goa of national importance have been declared as national waterways for the purpose of shipping and navigation. You want me to name them? No. Don't. You are saying one of the 6? We'll go to the point. We'll go to the point. Speaker, sir, I had asked an RTI, and in that RTI, I got one of the rivers as Sal River, not among the feasible waterways. The answer is given to me as no, sir. How come you gave a wrong answer to the House? Speaker, sir, Sal River is included. National waterways 88, that is 14 kilometers. Speaker, sir, in the list, I had asked a specific question whether any IWA study has been done and whether any national waterways were technically not feasible. There was a report, and I had asked an RTI, and in that RTI I have got a reply that Sal River NW88 is not feasible. You have given a wrong answer to the House. The copy of this was enclosed to the Captain of Ports. In spite of that, you have given a wrong answer. See, this is the reason why people are not trusting you all, because this is the reason. Now, can you answer me? Will you correct this anomaly? Or whether I am telling wrong, I just would like to know. Yes, sir. Honorable MLA जे विचारला पळय न्ही, एट प्रेजेंट इट इज नो. तूं जर आतां विचारशीत, आतां नॅशनल वॉटरवेजच्या अंडर घेतल्या उपरांत ती 2 गजाली ह्या भितर. तुवें जें विचारलां नॅविगेशना खातीर ती सुटेबल आसा काय कितें, आतां नॅविगेशना खातीर सुटेबल ना. बट ती नॅशनल वॉटरवेन जी घेतल्या पळय न्हू, 6 रिवर्स ज्यो घेतलेल्यो आसा, 6 रिवर्स घेवल्या फाटीं फक्त उद्देशूच तो आसा. तर नॅविगेशन पर्पज ताच्या खातीर जर त्यो आमकां ड्रेजिंग करून बाकीच्यो सगळ्यो जर त्या लेवलाचेर जर हाडपाक जाय आसत जाल्यार ताची गरज आसा. पूण कदाचित तुवें RTIच्या अंडर कितें विचारलां म्हाका खबर ना, बट त्या RTIच्या अंडर जे विचारलां आसा तितून ते एट प्रेजेंट इट इज फॉर नॅविगेशन पर्पज इट इज नॉट सुटेबल. Speaker, sir, I am reading the thing to you so that you get a fair idea what I am speaking. The Inland Waterways Authority of India has found 20 proposed national waterways as technically not feasible in a report under IWAI. Has found it technically not feasible. They have not found it that it is not feasible for waterways. They have found it technically unfeasible. That means they listantly Bayarmal, out of which 4 rivers in West Bengal, 2 in Odisha, Karnataka and Maharashtra, 1 in Assam, Andhra Pradesh, Gujarat and Goa jointly have been found as not feasible. When I asked the answer, I specifically answered because I got the RTI, I asked a question in the assembly. Still, after knowing it, they are given that it is not, that it is all rivers which are listed in the national waterways are feasible. answer dila. I've asked a specific question. Second question, I'll answer me both together. You answer me both together. Speaker, sir,
This is one answer, that is why. Now, second answer is, I had raised that issue on that other day. Why I am talking about this, because there has been lot of confusion. Now, आता आम्ही national waterways म्हणलो म्हूण आमचेर हें जालें की it is not national waterways. Now I will prove it to you, it is private waterways. I will tell you how. Now I had brought it to your notice that central government had proposed in the cabinet. And the words are like this: the cabinet has also directed that while implementing that viable national waterways project, all such components that can be done on PPP should be explored accordingly, and government funding may be used if private investment is not forthcoming from any component. In the cabinet, it is very clear. They say that if there is no PPP, the government of India will not put money. I want an assurance from you whether these rivers, what we call national rivers, you argued. I am calling it now private rivers. Will you give me an assurance that it will not become private? The moment you do it under PPP, all those jetties, what Glenn Tickler and everybody is shouting, they will become private. So I want a categorical assurance you will not give this under PPP under no circumstances, because in this house, always talk is, don't listen to him. He is previous minister. Now you have a new minister. I want you to tell me whether you will take it under own funding, on government funding, without being private. Please answer that. Two questions I asked you. One, whether you will correct the abnormality. Second, whether you will not do it under PPP. Because if you do it under PPP, it will not only become national, it will become private national ways. And in that private partnership, we will not be even allowed to go inside. They will form their own rules, they will form their own taxes and everything. They will form their own national ways, own transport. Speaker sir, तो थोडेशें कन्फ्युजन करपाचें पळयता तें कन्फ्युजन करूं नाका. हांव तुका पेपर दिता. कन्फ्युजन कित्याक कोत्ता? Don't think that by you saying that confusion kotta, that everybody should listen to you. I am giving you papers. I am tabling the papers in the house. This is the second time I am bringing it to your notice. I'll keep it for you to read, for your knowledge. Confusion ko naka. Clear answer good. स्पीकर सर, पयलो जो विशय त्यांनी सांगला पळय न्ही, विच अंडर नॅशनल वॉटरवेज तुवें जी साळ रिवर म्हटला, हांव तो चॅक करता. ओके, हांव तो चॅक करता आनी तुका सांगता, कारण आयज प्रेझेंट हांव सांगूं शकना. द सेकंड दुसरो प्रश्न त्यांनी विचारला पळय न्ही, तुमी कंप्लिटली प्रायवेटायझेशनाक दितले काय म्हणून ना. हांव सरळूच सांगता तुका, दिवपा ना. ओके, आतां त्यांनी जर म्हटलं आसत जाल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप इन केस फाल्यां सकाळी जर त्या रिवरा खातीर त्या पद्दतीचो प्रपोजल जर सेंट्रलाचो आयलो आसत जाल्यार सुद्दां इट इज नॉट कंप्लिटली प्रायवेटायझेशन ऑफ द रिवर. हें हांव तुका क्लियर करता. तुजें म्हणणें आसा आमकां फाल्यां सकाळी आमकां त्या प्रपोजलाचेर विचार करचो पडटलो. तूं जशें म्हणटा की कंप्लिटली आमी रिवर काडून प्रायवेटायझेशन, ह्यो जर आत्ताच्या घडीक जर सय रिवर पळयल्यो आसत जाल्यार आत्ताच्या घडीक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑल्सो टू ड्रेज इट. इदर विथ द हेल्प ऑफ द सेंट्रल ओनली वी कॅन ड्रेज इट, किंवा त्यो आमकां परत आसा तश्यो रिज्यूम करप. 6 रिवर आसतली, म्हापसा रिवर आसतली, किंवा उरलेल्यो 4 रिवर आसतल्यो. ह्यो जर परत आसा तश्यो ड्रेज करप आनी वेवस्थीत करप जाल्यार सेंट्रलाच्या हेल्पानूच आमकां करच्यो पडटल्यो. बट आमी कंप्लिटली प्रायवेट हातूंतल्यान त्यो करिना, हें हांव तुका क्लियर सांगलें आसा. Speaker sir, I have asked a specific answer. I want the Chief Minister to tell me that he is not going to take project. See, Inga Hausan, Swadans, Menzala, everybody has been discussing. What everybody has been discussing? The previous Chief Minister, you were not the Chief Minister at the time. तो अभिमानान म्हणटालो आनी previous minister म्हणटालो की we will use central funds, we will desilt it, we will do everything. Here you are talking of private partnership. Private partnership म्हणल्यार कितें? Private player आहा तो आपणागे फायद्या सगळ्यात कांय करपा ना. Especially when there is recession now in all over the world. There is no question. So I want you, because see, बारीक नुस्तेकार आहाय, बारीक fishermen आहाय, बारीक मनीस आहा थिंगा, who is going to get affected because private players जाला काय ना, he will not allow. What you do, you tell me, give me an assurance that you will use central government funds, you will use state government funds, you will not do a private partnership, because private partnership will infringe into the rights of the public or of the small man. Only that much. Don't tell me that you are going to do all these things and nothing magnaga. Straight one answer. स्पीकर सर, हांव परत सांगता, आमी ह्या रिवराचे प्रायवेट पार्टनरांक घेवन ताची डेव्हलपमेंट करिना. बाय युजींग द सेंट्रल फंड्स वी विल डू इट. Thank you. Thank you. Ikram Rankar, next question. Well, Speaker, as permitted to ask question number 60. So,
सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन विचारलें तेच्या पयलीं 0 आवराक थोडे फार अर्दे क्वेश्चन जाले, पूण क्वेश्चन ई, नंबर ऑफ स्टाफ सेक्युरिटी एंगेज इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रॅफिक ऑन नॅशनल हायवे 17, म्हाका उत्तर दिला 15 नंबर म्हणून, पूण प्रॅक्टिकली थंय सायडीर कांय दिसना. परत हांवें विचारलेलें की नंबर ऑफ एम्प्लॉईज वर्किंग टुवर्ड्स द कन्स्ट्रक्शन ऑफ नॅशनल हायवेज आर रजिस्टर्ड अंडर ESI एंड कंपनीज एक्ट. थंय दिला 260. हांव मिनिस्टराचें लक्ष हाडूंक सोदतां की ह्यो कॉर्पोरेट कंपनीज आहा, ज्यो फॅक्टरीज आहा, हे कामगाराचे सेक्युरिटीचो विशय केन्ना पळयना. ते PWDक लागना, पूण लक्ष हाडूंक सोदता की 200-250 स्टाफ हांकां प्रोविडंट फंड आसूंक जाय. हे असल्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीक सेंट्रल लेबर लागता आनी गोवा लेबरूय लागता, पूण आयज तांकां सेक्युरिटी ना, ESI ना. तो एक भाग. आनी पयलीं त्या रस्त्यार जवळ जवळ 6 म्हयने काम जालां. त्या रस्त्यार कितकेशे एक्सिडेंट जावन, फटेल एक्सिडेंट जावन लोक एक्सपायर जाल्या. थंय थोडी 0 आवर घातल्या उपरांत मेजर्स घेतल्या, पूण तरी घेवपाचें आहा. हांव मिनिस्टराचें लक्ष हाडूंक सोदतां. आजून फूल फ्लॅज काम ना, थोड्या प्रमाणान जालां, पूण तेंचो स्टाफ म्हणटा तो दाखोवपाक कोण आसना. सडनली ते कितें जाता की 1 वे चेंज करता, पूण 10 दीस तो रस्तो चल्लो आनी सडनली बंद केल्या उपरांत रेगुलर जो हो आसता, ट्रॅव्हलर आसता, तो खंय तरी मिसगायड जाता आनी एक्सिडेंट जाता. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तूं ते सारकें मॉनिटर, तुमचो डिपार्टमेंटल स्टाफ घेवन मॉनिटर करतलो काय कितें, काय परत परत थंय आमकां एक्सिडेंटूच पळोवचें पडटलें. हे टोटल म्हाज्या मतदारसंघान येता, कोलवाळसून करासवाड्या पर्यंत आनी पणजे पर्यंत ना, पूण तें चड मेन काम चालू आहा. स्पीकर सर, NH 17-16 जो पत्रादेवी टू पणजी ब्रिज म्हटल्यार काम चलता, थंय कॉन्ट्रॅक्टरान जवळ जवळ सेक्युरिटी 15 आसा आनी वर्कर्स जवळ जवळ 260 थंय काम करता. आमी प्रिकॉशन घेता. हांव म्हाज्या वर्क डिविजना कडेन जे इंजिनियर आसा ते तांकां सांगता हेजेर प्रिकॉशन घे, परतून अशें जावपाक जायना, एक्सिडेंट जावपाक जायना. सायनबोर्ड प्रॉपर आसपाक जाय. जे रस्त्याचें काम चलता ते आमी थंय लक्ष दिवपाक सांगता. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां योग्य काळजी घेवपाक सांगता, नाल्यार तेजेर एक्शन घेतली वतली. ओके, थँक्यू स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 7 तेचे वाले माव. क्वेश्चन नंबर 7A. सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला. म्हाका एकूच क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्लें. म्हाका जाणा हांव हे चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलां हे ब्रिजीचें, पूण 24 months कित्याक लायलें तें? about 14 स्पॅन ब्रिज कावेलोसी 2 वर्सांनी हांवें तयार केल्या, 2 वर्सांनी. आनी हे 4 स्पॅन दे, 4 सिकेटी तूं बेनावली. 24 म्हयने कितें जाय? पुश सेक्शन जालो, आयज सॉली जालो. म्हाका 6 म्हयन्यान हे माया म्हयन्यान तुवें इनॅक्शन करपाचें करून, हेजो म्हाका आन्सर देव. स्पीकर सर, सिकेटी टू बाणावली जो ब्रिज आसा तो 30% काम हे डन जाल्लें आहा आनी उरलेले जे 70% जे काम आसा तांकां आमकां 24 months जे आसा ते लागतलेच. कित्याक लागून 24 months ते? What is it? 4 स्पॅन दोन्ही हाल गांदुल्या. कन्स्ट्रक्शन करपाक जवळ जवळ ना तूं बाबा 14 ते 15 म्हयने वतले. मिस्टर साहेब, जे पळय ऑफिसर आहा, त्या ऑफिसर पळय आहा, नाका गुणान पळय हें दिता आन्सर. व्हेरी बॅड. 2 वर्सांनी 14 or 15 स्पॅन कावेलोसी टू आसोलना ब्रिज तयार केलें 2 वर्सांनी. आनी हे 4 स्पॅन घालपाचे, 4 स्पॅन कित्याक लागून 24 म्हयने काम म्हणटा. वॉट इज द रिजन? हे ऑफिसर सांगता ते आयकनाका. म्हाका चीफ मिनिस्टराक आश्वासन जाय का, कित्याक ही ब्रिज माया म्हयन्यांत तयार करपा जाता. पुश सँक्शन जालें आहा, सगळें जालें आहा, दोनी हामी घायल्ले आहा. ओके. ना म्हाका आन्सर जाय. ओके म्हणलें जाता. स्पीकर सर,
करता म्हणून सांग. बेगीत हो ब्रिज जो आसा आमचो चर्चिल बाबाचो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आमी करता. Okay, question is over. 0 hour mention.